नमस्कार तुमच्या सगळ्यांचे प्रेस मिडियाचे तुम्ही शॉर्ट टायमा भितर हांगा येयले म्हणून तुमचे हांव धन्यवाद म्हणटा। आयज आमी आसा साऊथ अंजुना सेंट एंटनी वाडो म्हणटा पळय थंय प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणजे एक म्हण आसा पळय, आओ जाओ गोवा तुम्हारा है, हे म्हणण्याचे आयज हांगा प्रचिती हांव तुमकां दाखोवंक सोदता। कित्याक सांग, एक व्हडलो सेलिब्रिटी आसा मिका सिंग म्हणटा पळय तो सिंगर आसा, तेणें हांगा म्हाका दिसता प्रॉपर्टी घेतल्या आनी टोटल वायलेशन म्हणजे A to Z 100% वायलेशन केलां आनी आपणाची पयली एक बांदला घर तेन्ना आनी बाकीची एरिया ती सगळी कॉन्क्रीट घालून तो कवर करता आनी फुडली व्हडली बिल्डींग बांदपाक सोदता। तुमकां सांगपाक सोदता हांव कितें, बिचाच्या भितर हो गेला, हायटायड लायन 3 मीटर भितर आसा आनी हायटायड लायनी भितर तेणें पयली रिटेनिंग वॉल बांदल्या आनी मागीर कॉन्क्रीट सगळें फूल घालून तेणें आपणाचें काम करता। आमी 17 तारखेर CRZाक दिल्या कंप्लेंट, आमी TCPक दिल्या, पंचायतीक दिल्या कंप्लेंट। पंचायतीन फक्त एक इन्स्पेक्शन ऑर्डर काडली, त्या ऑर्डरीचेर बरयल्लें आसलें म्हाज्या एबसन्सान पासून आमी इन्स्पेक्शन करतले, पण म्हाका व्हिडियोन दुसरी हियरींग आसलें म्हणून म्हाका येवंक पावूंक ना, पण म्हाका दिसना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां कशें। सो हांव तुमकां कित्याक सांगपाक सोदता, कित्याक सांग, हे भायले जे येता पळय व्हडले व्हडले सेलिब्रिटी आनी विथ द हेल्प ऑफ ऑथॉरिटीज तांकां कोणाचोच भंय ना, कित्याक सांग ऑथॉरिटीज रिलक्टंट आसता हांगासर हे घेवपाक एक्शन घेवपाक, आनी तेंचे मनीस म्हणटा तुम कुछ भी करो कुछ नहीं हो जाएगा म्हणटा। हांव तांकां सांगपाक सोदता, आमच्यो ऑथॉरिटीज जर एक्शन घेयना जाल्यार आमकां म्हणटा तो एक ऑप्शन आसा म्हणटा तें कोर्ट। आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदता, हांव जर एक्शन घेयना, हेजें एक्शन घेयना ऑथॉरिटी जाल्यार 110% विदीन 10 days हांव कोर्टान वयतलो एक्शन। कित्याक सांग, आमची हो दर्याचो धूप करतात, हेंच्यांनी एक ऑर्डर आसा, सुप्रीम कोर्टाची एक ऑर्डर आसा, कित्याक सांग, कॉन्क्रीट तुमी घालूंक शकनात, सॉयल इरोजन सँड इरोजन चड जाता म्हणून, ही ऑर्डर हांगा एप्लिकेबल जाता। सो हांव 2 हिंदीन सांगता, मिस्टर मिका सिंग, कोई भी नहीं है तो मेरा गांव मेरा प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ। आप इधर आके इलीगल नहीं कर सकते हैं, आप आ जाओ, लीगली करो, मैं आपको वेलकम करूँगा। क्योंकि आपके ये जो कोई ऑफिसर्स हैं, तुम्हारे वो जो लोग हैं, उसने हमारे गांव वाले के ऊपर कंप्लेंट डाला है ट्रेसपास करके। आप क्या कर रहे हो, आप इलीगल बना रहे हो और हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लीगल करो। एप्लीकेशन करना चाहिए था कि आपको, कि हम लोग आके आपको मिल ले, बुके दे दे और बोल ले कि आप इलीगल कर रहे हैं। हेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या गांवकारांचेर ट्रेसपास घातले आनी तांकां आतां परत पुलिशेन वयचें पडटा, सगळे कामां धंदे सोडून। पयलींच हांगासर काम धंदे ना, आसा पळय तो टायम आमकां पुलिशेन वयचें पडटा। म्हणून हांव हे लावन दवरतलो, आनी जर CRZ, पंचायत, TCP एक्शन घेयना जाल्यार म्हाका ऑप्शन आसा कोर्टान वचपाक। देव बरें करूं।